मडगाव वाठारांतल्या नावेली जंक्शनाचेर जावपी येरादारी कोयणीक लागून लोकांक बरेच त्रास सोंसचे पडटा। सकाळी आनी सांजे वेळार ह्या जंक्शनाचेर मोठ्या प्रमाणात येरादारी कोयणी जाता। ह्या समस्येचो कायमचो सुटावो करात अशी मागणी थळाव्यांनी संबंधीत अधिकाऱ्यांक केल्या। साश्ट तालुक्यांतल्या वेगवेगळ्या वाठारांतल्यान 10,000 परस चड भुरगीं नावेली वाठारांत शाळेत तशेंच महाविद्यालयात शिकपा खातीर येतात। मात येरादारीच्या समस्येक लागून ह्या विद्यार्थ्यांक कितेंय जालें जाल्यार कोण जबाबदार असो प्रस्न ॲडव्होकेट प्रतिमा कुतिनोन उपरासला। जे नावेली कॉन्स्टिट्युन्सी आसा हांगा जे जंक्शनाचेर आमी आसा इगर्जी मुखार आनी तुमी स्वता तुमच्या दोळ्यान मिडिया भावांनी तुमी पळयलां आसतलें हांव कंजेशन जाता तें कशें कंजेशन जाता तें। दीस इज ओन्ली 12:30 बाय 1:30 स्कुलां शाळेव आसा पळय ती सुट्टात। लेट मी टेल यू ऑल बिफोर स्पीकिंग डेट नावेली इज ऑल्सो नोन एज दिस जंक्शन इज नोन एज अ इंस्टिट्युशनल हब। when I say institutional hub म्हळ्यार हांगा एकच जंक्शनाचेर पळयात तुमी त्या सायडीन आनी ह्या सायडीन म्हाका दिसता मोर दॅन 10,000 स्टुडंट्स हांगा शिकपा खातीर येता फ्रॉम डिफरंट प्लेसीस आनी 10,000 स्टुडंट म्हळ्यार तुमी चेयात इट इज अ सायजेबल नंबर। बट इन द मॉर्निंग एट अराउंड 7:30 द वे कंजेशन जाता नावेली कित्याक पेरंट्स आपल्या भुरग्यांक सोडपा खातीर स्कुलाक येतात बायक्स घेवन व्हेकल्स घेवन तांचे सगळे कंजेशन जाता। तशेंच सगळ्या वाठारांनी लोकांनी कामाक वचपाचें आसता जॉबाक वचपाचें आसता। वेलीचो जावं आसोलना कुंकोळे सांगेचो लोक अशे येता ह्या सायडीन जो लोक आसा तो कुंकोळे वता मडगांव साकून वेली वता स्कुलांतनी। सो इट बिकम्स अ मेस एंड वर्स्ट पार्ट इज दॅट द कंटेनर्स वीच गो 22 टायराचे हे कंटेनर वता आनी सारके ते कंजेशन करून सगळे काचाबूल जाता। हांव मागता जो आमचो आमदार आसा आमदार बाब उल्हास तुयेकर वी नीड युअर अटेन्शन हियर। यू आर ऑल्सो द MLA ऑफ दिस साइड ऑफ नावेली तेलावली मांडोप मोडी। तुझे लक्ष नावेली पंचायत बॉडी आसा आमचे सरपंच जावं आमच्या हांकां मातशें तुमी मातशें फॉलोअप करात। आनी म्हजी अपील आसा कलेक्टरा कडेन कलेक्टर तशेंच RTO पुलिसा कडेन मातशें take it on a priority basis. हे कंटेनराक पळयात इज दिस रायट हेवी फ्लो स्कुलाच्या भुरग्यांक आनी स्पेस ना क्रॉस करतली सिनियर सिटीजन वतात तांकां प्लेस ना आमचे फार्मसी हांगा आसात आमची शॉपिंग आसा वेजिटेबल वेंडर्स हांगा आसा सो मातशें जावचें न्ही RTOन मातशें लक्ष घालचें। येरादारी समस्येचो सुटावो जावचो म्हूण येरादारी वेस्टर्न बायपासाचेर वळोवची RTO तशेंच जिल्लो अधिकाऱ्यान हातूंत लक्ष घालचें अशी मागणी समाज वावुरपी अविनाश तवारीस हाणें केल्या। During the school hours, the amount of regular traffic increases, plus this container traffic, which poses a big risk to the life of the student and to other pedestrians. During the school timing, there should be a ban on heavy vehicles entering Naveli. It should be a complete ban because you cannot keep container trucks. You have to keep a distance when walking or traveling. In this area, there is no chance of keeping any distance from the container truck. The driver cannot see anybody who is around that truck. I appeal to the collector as well as the RTO to put a ban on the heavy vehicles during school timings in this area, and also in for future that Nuvai Circle has to be expanded so that all the traffic is permanently diverted from the western bypass to Nuvai towards the eastern bypass and go to Ponda. So we need a long-term solution. Plus, we need an immediate solution for this current problem, and that is a complete ban on traffic during peak school hours. गोमंतक TV खातीर नावेलीच्यान रिपोर्टर भीमा पाटील।